हांवें हे डिपार्टमेंटाचे जेन्ना ताबो घेतलो म्हणजे 9-10 म्हयने कोरोनानूच गेले सो म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूना हे डिपार्टमेंटान चड काम करपाक पूण आतां म्हजें 1 वर्स उरलां ते भितर खुबश्यो गोश्टी आज आख्खो गोंयभर वचपाचें हांवें घेतलां आनी एवरी MLA एवरी पंचायत विजीट करतलो तो शेड्यूल आसतलो आतां लोक आमच्या डिपार्टमेंटाचें काम करता हांव तें म्हणना पूण ताका तो इक्वल सपोर्ट मे बी मेळनासलो पास्ट तो आज माझ्या डिपार्टमेंटान स्टोरान ट्रान्सफॉर्मर बाकीचे वायरी मिटर हे सगळे गोष्टी हांवें पयलीं भरल्या आनी आतां तांकां काम करपाची पाळी येयल्ली आसा सो पयलीं ते फक्त घालताले म्हाजे कडेन सामान ना हें बंद सामान ना ही गोश्ट ना हांवें म्हजो नंबर गोंयभर दिला आनी म्हाका कोणें फोन केला जाल्यार हांव तेंचें हें करता सो मिटर तेणें घालप ना मिटर आमी दितले सिंगल फेज 3 फेज डॉमेस्टीक कनेक्शनाक कमर्शियल कनेक्शन सगळे मिटर आमी दिवपाचें काम दुसरे जे आतां ह्यो इशू जे डिस्कस केल्या हे थोडेशे टेक्निकल इशूज आसा ताका सोल्युशन काडपाचो हांवें ही सांगल्या पूण काम करना अशें ना काम करता ते आपणाक जाता थोडे बाबा एक आमी थोडे 10 जाणांतले 2 जाण काम करूं करना आसतले 8 जाण काम बरें करतात तेय काम करना पळय तेजेर एक्शन घेवपाचें हांवें ऑलरेडी चालू केलां ते काम करता आतां सोल्युशन कितें आसा पळय हेका म्हाका दिसता बाय मार्च म्हणल्यार ताका 100% जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता तूं परत फॉलोअप घेवपाक तूं परत मिटींग घेता काय कितें हांव करतलो फ्री म्हणटा पळय आमच्या गोंयांत असले 1,40,000 कंज्युमर आसा हांव म्हजेंच एग्जाम्पल दिता निलेश काब्राल जो आसा पळय निलेश काब्राल रावता कुडचड्यार आनी निलेश काब्रालचे एक मडगांव फ्लॅट आसा आनी आनी कडेन एक फ्लॅट आसा आनी त्या फ्लॅटाक म्हाजे 100 युनिटाचो सकयल येता म्हाका कित्याक फ्री दिवपाक जाय समजलो कितें जाता ते अरे ते कितें म्हणटा की 200 युनिट जे कोण कंज्युमर ताका जाल्यार फ्री पूण आमचें सरकार हे पिशे न्ही तेंचे भाशेन अरे म्हाजे डबल सेकंड होम आसा जो हांव यूज करना म्हज्या सेकंड होमाक 200 युनिटाचें सदांच बील येता दोनी कडेन 100 युनिट सकयल येता पूण म्हाका कित्याक फ्री दिवपाक जाय सो आमी जे स्किमी करता पळय लोकांचे जे कोणाक जे जाय तांकां खातीर आमी स्कीम करता हे दिल्ली सरकार करना हे तांकां पयलीं कर म्हणटा 1,500 2,000 1 लाख हे सगळे स्किमी ते सगळे ताका करपा लाय मागीर आमकां शेपता सांग म्हणटा लोकांक दिशाभूल जावपाची गरज ना 100-200 युनिट म्हणटा पळय त्या सामान्य लोकांच्या घरान एक फ्रीज एक तुझे 2 फॅन एक 4 लायटी हे जर तुम्ही टेक्निकली पहिले 200 युनिटा वयर जावपाकूच जाय उरली घर जे बंद आसा पळय हो जे सारखे मार्जिनलायज गोंयकार आसा पळय तेजे खातीर सरकारान 1,500 रुपया ही स्कीम केल्ली आसा तेका आमकां खबर आहा कोणाक दिवपाचें आज 1,40,000 कंज्युमर जे 200 युनिटाचो सकल आसा म्हज्या डिपार्टमेंटाचे बिलाचे प्रमाणे रिपोर्ट काडला हे जर पळोवपाक गेले जाल्यार 1,40,000चे ऑलमोस्ट 65% लोकांचे आसा ते सेकंड होम तांकांय स्किमी घालूंक काडूंक पडले म्हणजे हेंचे इतले ग्रेस्त आसा की 2-2 3-3 घरां आसा ते वचना ते घरात पूण हांकां आमी फ्री दिवपाचें हेणी आमकां सांगपा नाका कशें काम करपाचें तें ताका पयलीं हांगा निवडून येवंक आसा काम करपाक आमकां लोकांनी निवडून दिल्लें आसा लोकांचेर आमचो विश्वास आसा भरोसो आहा आनी आमी लोकांक कितें जाय तें कामां करपाक फुडें आमी बीजेपीचें सरकार सदांच आसतलें ओटीएस स्कीम आतां सक्सेसफूल जाली काय कितें गोंयांत ओटीएस स्कीम कितें आसा न्ही 2 गोश्टी आहा ओटीएस स्कीम जी आसा आमचो सी आसतलो सांगतलो पूण ओटीएस स्कीम सक्सेसफूल ओ नॉन सक्सेसफूल हेजेर कॉमेंट म्हाका दिसता हांव हो म्हयनो काबार जातली म्हणजे 10 तारखेक करतलो आमी मुद्दम म्हूण डिस्कशन करना आमचे अरावंड 7 लाख कंज्युमर आसा 7 लाख कंज्युमरांतले 1.5 लाख कंज्युमर 1,40,000 कंज्युमर फारीक करना आतां ते कित्याक फारीक करना म्हाका खबर ना उरलेले 5,60,000 टायम टू टायम फारीक करता आतां हे 1,40,000 खातीर आमचे CM आमी एक स्कीम काडली की एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां दिता की तुजे इंट्रस्ट जालो तो माफ करता प्रिंसिपल अमाउंट भरा थंय आसतना ते करना जाल्यार आमी डिस्कनेक्शन ड्रायव्ह फूल स्विंग चालू केला म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना कितें आतां 5,60,000 लोक जे आसा ते म्हणटले 1,40,000 फारीक करना आमी कित्याक फारीक करतले आनी सगळे 7 लाख जर फारीक करना जाल्यार मागीर लायट कोण हाडटलो हो खंयचो टॅक्स न्ही एका खंय तरी दुसऱ्या गांवांत आमी पयशे दिवपाक जाय लायट हाडपाक जाय टॅक्स जाल्यार बरें रोड टॅक्स पयलीं CMन टॅक्सीवाल्यांचो माफ केलो तो टॅक्स एक्स्ट्रा इनकम हो एक्स्ट्रा इनकम न्ही हेका जर पावर हाडपाक जाय लायटी हाडपाक जाय आनी दिवपाक जाय आनी सगळ्यांनी 7 लाख कंज्युमरांक तेणें भरना म्हणून आमी भरना म्हणून केले मागीर आमचें दिवाळे जातलें